आयज परतून एकदा जो विषय 1.5 वर्षापूर्वी आम्ही इंटरव्हीन करून जो CLRचो विषय आलो कंपनी जी CLR कंपनी मेंटेनन्साचो सगळो जो कारभार आसा GMR एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर बघता त्या कंपनीचो गेल्या 1.5 वर्षा पयलीं एक इश्यू जाल्लो आणि अशीच आम्ही एक पत्रकार परिषद घेतलेली। आम्ही त्यांच्या ऑफिसरांक सांगले की आमकां एक रिसर आमकां अपॉइंटमेंट दिया, आमकां ज्यो तेंच्यो गजाली आहा ते डिस्कस करपाक जाय आणि जी तेंची HR आसा अमीर खान म्हणून एक ताज्या कडल्यान अशी अपेक्षा नासली की ती अशें बिहेव करतली म्हणून हे कॅज्युअल मॅनर्सान सांगली आमकां की ना तुमकां अपॉइंटमेंट बी कांय ना हायर ऑथॉरिटी कडल्यान बी कांय येवंक ना। तर त्याच्या उपरांत आमी एक प्रेस घेतली, ती प्रेस घेतल्या उपरांत पुण्याच्यान तेंचे ऑफिसर आयले आणि तो विषय आसलो तो आमी तांकां कोऑपरेट करून स्वता मी आसलो, म्हाज्या बरोबर उदय महाले आसलो, कृष्णा नायक आसलो, भास्कर नारुलकर असले, ह्या सगळ्यांनी मेळून आमी तांकां कोऑपरेट करून हो विषय जो आसा तो न चिगायटा आमी तो व्यवस्थित सॉर्ट आउट केल्लो। 1.5 वर्षा जावन आता परतून तो विषय आता परतून तोच येयला, तेच क्वेश्चन आहात तेंचे, तेच मुद्दे आहात तेंचे आणि हाजेर तोडगो काय येना। 2-4 दीस पयलीं म्हाजे कडेन मेळ्ळे ते थोडे येवन आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे जे भुरग्यांनी गेल्या फावटी लीड घेतलेली, गेल्या फावटी ह्या हॅरेसमेंटाक वाचा फोडपाचें काम केल्लें तेच आयज भुरग्यांक इरेग्युलरली म्हणूं येता, तांकां काडून दुसरे कंपनीन धाडटा म्हणून तांकां ट्रान्सफरा मॅसेजी आहा ते मोबायलाचेर धाडली, थोड्यांक लेटर बाय पोस्ट धाडली, पूण तांकां रिजन काय सांगूंक ना की बाबा ट्रान्सफर कित्या खातीर। देर मे बी अ क्लॉज देर मे बी अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू ट्रान्सफर, पूण ट्रान्सफर करता आसतना रिजनय दिवंक जाय न्हू, तशें कांय दिवंक ना। सो आयज परतून एकदा ह्या भुरग्यांक हांव मेळपाक येयलो आणि मेळ्ळ्या उपरांत तेच गजाली म्हाका निदर्शनाक आयले। थोड्या भुरग्यांनी सांगले की MLA पेडण्याचो MLA प्रवीण आल्लेकरा कडेन गेले, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक तांच्या कडेन गेले, गोंयचो मुख्यमंत्री CM प्रमोद सावंत तांच्या कडेन गेले, राज्यसभेचो खासदार तानावडे हांच्या कडेन गेले आणि हांच्या कडेन जे मनशा कडेन गेला पळय हे मनीस आयज सत्तेन एक पावरफूल प्लेसीचेर आसात, एका विशिष्ट पदाचेर आसात आणि हे भुरगे गेले ते आमचे गोंयकार पेडण्याचे लोकल ज्यांच्यो जमनी ह्या एअरपोर्टाक गेल्यात, तांकां जर न्याय तुमच्या कडल्यान मेळना आणि तुम्ही जर त्या कंपनीक अभय दितात हेच्या सारकी लाजिरवाणी बाब म्हाका दिसना की कोणा खंयसर घडटा आसतली। ज्या वेळाचेर एका अधिकाऱ्या कडेन हांव फोनाचेर आतां उलय आसलो, सगळे सांगले तेणी आमी अशें केले, पूण हांवें सांगले की तांच्या बरोबर मिडिया येयले, सो ताच्या कडल्यान एक स्टेटमेंट येयलो की मिडियाक हाडून कितें जातलें, हो विशय सॉर्ट आउट जातलो आनी मिडिया ती करतली काय असो प्रश्न केलो तेणी। पण हांवें ताका सांगलें की बाबा जे प्रश्न जनसामान्याचे प्रश्न सरकार किंवा तेंचो प्रतिनिधी जे करिना ते करच्या खातीर आयज मिडिया अग्रेसर आसा गोंयांत आणि मिडिया सगळे जे अत्याचार जाता ताका मिडिया वाचा फोडटा, हे आमचे पत्रकार भाव वाचा फोडटात आणि जेणे करून कितकेशेच विषय सरकाराक भाग पडटा की हे विषय सॉर्ट आउट करपाक जाय। हो इन्सल्ट ताच्या कडल्यान कसो काय जावं शकता। तो आपण एक आर्मी मॅन म्हणटा, देशासाठी आपण सेवा केली म्हणटा, पूण देशासाठी जर सेवा जर तुवें आर्मी ऑफिसर म्हणून जर केली जाल्यार त्याच आर्मी हेतून शिकयता आसतना सगळ्यांक सांगतात की बाबा प्रत्येक घटकाचो आपण रिस्पेक्ट करपाक जाय। असो स्टेटमेंट ज्या वेळाचेर त्या ऑफिसरा कडल्यान येता त्या टायमाचेर कळटा की बाबा हेंकां कोणाची पर्वा ना, हे भुरगे आसो नाल्यार नसो। सो म्हाका एक खरंच लाजिरवाणी बाब अशें दिसता की आयज ही हेंच्यार पाळी येयल्या, 2-3 कंपनी आमच्या कडेन अप्रोच जाल्या अश्योच। हो जो विशय जर आतां सॉर्ट आउट जायना जाल्यार हो विशय फुडें व्हरपाचें काम हांव स्वता करतलो, जावं तो आमच्या ऑपोजिशन लिडर जावं नाल्यार मुख्यमंत्री जावं, नाल्यार मुख्यमंत्री आसा कित्याक गोंयचो हो विशय सॉर्ट आउट करिनात। मुख्यमंत्र्याक एक विचारूंक दिसता की साखळेच्यान बशी येतात हांगा 2-4 कामाक, त्या भुरग्यांक हरेस जाले जाल्यार त्या कंपनींतल्या ऑफिसरांक फोन वयता, अरे आमचे भुरगे कितें त्रास जाता तांकां, ते भुरग्यांक आनी कांयच ग्रिव्हन्स ना, बाकी सगळे जे काम करतात दुसऱ्या कंपनीत दुसऱ्या गांवांतले किंवा दुसऱ्या आनी खंयसरले तांकां तेंचे काय पडलेले ना, मुख्यमंत्री कितें म्हणून करतात। सो मुख्यमंत्र्याकूय म्हाका एक जाप करीशी दिसता की हो विशय जो आसा
हो प्रत्येका कॉर्पोरेट असल्या कारणान विषय घडत आसात आणि हेचेर जातीन लक्ष घालचो मुख्यमंत्र्यान. आणि आमचो MLA तेजेर हांव कांयच उलयना आणि ह्या भुरग्यांक हांव आश्वासन दिता की बाबा हो विशय जो आसा जे तुमचे डिसिजन आसतले ते डिसिजनाक म्हाजो पूर्ण तुमकां सपोर्ट आसतलो. तुम्ही ज्या ऑथॉरिटी कडेन अप्रोच जा, हांव तुमच्या बरोबर आसा. बाई इशू कितें तुमचे? सर आमचे जे इशू आसलेले लास्ट टायम आमी ब्रिफींग घेतलेली सो जॉयंट ब्रिफींग घेतलेली तेन्ना जे आमचे पॉयंट आसलेले त्या पॉयंटाचेर ते एग्री जालेले. सर एग्री जालेले. सो हाय ऑथॉरिटी येवन ते पॉयंट क्लियर करता म्हणून सांगलेले. सो पॉयंट क्लियर करता म्हणून सांगलेले आमी ओके म्हटले. ते रिटर्नूय दिता सगळे जी कितें डिटेल आहा पळय ती सगळी दिता म्हणून सांगलेली. बट ती तेंच्यांनी आतां जशें डे बाय डे वाडत गेले थंय तेंचे डिमांडूय वाडत गेले. सो हॅरेसमेंट करपा जाले. हॅरेसमेंट मीन्स सगळे हॅरेसमेंट वोट्स जेन्ना आमी उलयले तेन्ना विचारले जाल्यार ते म्हणटा हॅरेसमेंट आमी तुमची कितें केली. सो हॅरेसमेंट म्हणटा एकूच पॉयंट येना. सो कितें सगळें येता. कामार आमकां त्रास जातात, सॅलरी आमची येना एक टायम टू टायम, एक कामार आउट ऑफ स्कोपान काम करचें पडटा. परतून आनी कितें जे वेंडरांची कामां आहा ती वेंडरांची कामां करची पडटा. आमकां एक स्कोप सांगलेलो तांकां विचारलेलें स्कोप आमचो कितें. सो तेन्ना तेंचे सांगलें स्कोप आमचो आमी तुमकां थंय सांगता म्हणून सांगलें. ओके दिता तुमचो स्कोप कितें तोय दिवंक ना. HR पॉलिसी मागली. HR पॉलिसी दिवंक ना. सो आतां परतून आनी थर्ड वन DAचो पॉयंट दिलो. DA आहलो. DAचे विचारले कितलो % वाडलो. आमी जी डिटेल काडल्या सो 50% DA जालो की तो DA वयता आमच्या बेजिकान. सो तो बेजिकान वयता म्हणून तेन्ना ते विचारपाक लागले ही सायड आमची सेंट्रलाक पडटा. तो म्हणटा स्टेटीचे लागता. आमी विचारले कितले % वाडले ते सांग. सो तेचेर बरें सांगता म्हणून सांगलें. बट तेचेर कितें डिटेल्स ना मेळोंक आमकां. सो सफिशियंट आमकां जाय आसलेले ते मेळोंक ना. आतां तुमी भायर कित्याक आसात काय म्हणटा? आतां भायर सेम पॉयंटाचेर कितें जालें ते पॉयंट आतां अशें जालें कितें आमचो जॉब सेक्युरिटी मेळना आमकां. कित्याक आमकां लास्ट टायम एक इशू जालो हो कितें स्टाफ कमी करपा जालो. स्टाफ कमी केलो. भुरगे आमचे काडले. 3 जाणांक ट्रान्सफर दिली. सो तेच्या वयल्यान आमकां एक भंय दिसलो की आमचो जॉब सेक्युरिटी खंय आहा कितें म्हणून. ट्रान्सफर दिली. सो तेचेर कितें सॅलरी तांकां कितें वाडोवन दिवंक ना. सॅलरीचे पयसलीच गजाल केली. सो फर्स्ट ऑफ कितें तांकां सारके अपॉयंटमेंट लेटर ना. कोणा कडेन वचून मेळपाक जाय कितें ना. बेश्टे फकत कितें नॉर्मली कितें दिवपाक जाय ते दिले मॅसेज थ्रू करून आनी कितें तरी. आनी ट्रान्सफर दिसता तेंचे लेटर म्हाका दिसता पावोंक बीन ना थोडें. सो 2-3 जाणां आहा आनी तेंच्या कडेन पावोंकूय ना. सो तेच्या वयल्यान आमकांय मातसो एक भंय दिसलो की ते जॉब आमचो खंय तरी ह्या प्रॉब्लमान सेक्यूर ना आमचो. आनी आतां तुमचो डिमांड कितें आसा? प्लीज. आमचो आतां डिमांड कितें आसा ट्रान्सफर दिवन काडली. जेन्ना आमी अप्रोच केले लेबर कोर्टान जावं आनी खंय लिगली वचपाक ट्राय केली थंय तेंचें कितें जालें की कंपनी तुमकां ट्रान्सफर दिवं शकता हे दिवं शकता ते जालें. आतां तेंच्यानी आमी तांकां लेटर केला की तांकां जर तुमी काडूं शकता जाल्यार आमकांय फाल्यां तुमी काडूं शकता. तुमचे कडेन कितें तरी हें आसपाक जाय न्हू रिटर्न. आतां तांकां ते कितें म्हणटा काडले कशें कॉम्पिटन्सीचेर काडले. आमी हेज्या पयलीं कॉम्पिटन्सी मागली की तुमी ट्रान्सफर मारता कॉम्पिटन्सीचेर तुमी काडा आनी दाखया. कॉम्पिटन्सी काडूंक ना तेंच्यांनी. कशें ट्रान्सफर केले ते तेंचो आतां मॅटर सेपरेट जालो तो ऑलरेडी. ते केसूय तेचेर झगडटात. सो आमी आतां आमकां भंय पडला कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं उलयता म्हणून जर काडले जाल्यार कोण येतलो विचारपाक. होच आमचो मॅटर आसलो. ताका लागून आमी तेंचे कडेन जॉब सेक्युरिटी मागली. आतां आनी जॉब सेक्युरिटी मागल्या उपरांत तेच म्हणटा की कंपनीच्या पॉलिसीन आसा तुमकां ट्रान्सफर आसा सो तुमकां ट्रान्सफर मारूं शकता आमी. जशें कंपनीक जर रिक्वायरमेंट पडली दुसऱ्या जाग्यार जाल्यार ट्रान्सफर आमी तुमकां दिवं शकता. आनी आमकां तेंच्यांनी हेज्या पयलीं कन्फर्मेशन लेटरूय दिल्ले. आमी जेन्ना हो इशू पयलीं काडलेलो दुसरे आमच्या HR आसतना तेन्ना की सांगले की ह्या एअरपोर्टार जो पर्यंत कंपनी आसा तो पर्यंत तुमकां हांगा जॉब सेक्युर्ड आहा तुमचो आनी तुमी कंपनीन कन्फर्म आसा. सो आतां ही तेंची पॉलिसी टायम टू टायम चेंज कशी जाता. लास्ट टायम आमी स्ट्रायक केल्लो तेन्ना तेंच्यांनी सांगले तुमचे इशू क्लियर करता. सॅलरीचे हेचे तेचे आमी क्वेश्चन केले. तेंचो हेड येयल्लो तेणी सांगले कितें 15-15 दिसांनी तुमकां हे दिता HR सेशन घेता. HR सेशन ते जावंक ना. एक कोण HR येयलो तेणी सांगले रिटर्न दिता तुमकां क्लॅरिफाय करता एक्सेल दिता. तेका आतां ऑलमोस्ट वन इयर प्लस जाला अजून काय आमकां क्लॅरिफिकेशन मेळोंक ना. आनी जो भुरगो विचारपाक वयता पळय तेका ते स्पेसिफिकली घेवन टार्गेट करता. सो हेच चल्लां की कोण उलोवपाक येयना भुरगे फुडें की आतां जाल्लें कितें आसा ट्रान्सफरचो तेंच्यांनी आतां एक टूल कसो यूज करतात. कोण फुडें येयलो काय
ट्रान्सफर जावं शकता. सो त्या भंयान कोण फुडें सरना. सो फाल्यां सुद्दां आतां आमी हांगा भायर रावले ते फाल्यां आमकां भितर रावून आमकां ट्रान्सफर काडूं शकता न्हू की तुमी कंपनीच्या अगेन्स्ट गेल्या म्हणून. ऑलरेडी कामार आमकां हॅरेसमेंट जाता कित्याक GMRन ती सांगता GMRन सांगला मॅन पॉवर कमी करा. मॅन पॉवर कमी केली तेंच्यांनी. आतां कितें जाल्लें आसा एका भुरग्याचें डेजिग्नेशन एक आसा तेका काम दुसरें करपाक लायता ते म्हणटा कितें ना तुका काम करचें पडटलें ऑलरेडी कित्याक हय मॅन पॉवर ना हें ना तें तुका करचें पडटलें. तूं करिना जाल्यार तेका परत तो क्लॉज लायता कितें तूं आयकना कंपनी तुका काम सांगता तें तुका काम करपाचें ना सो तूं फॉलो करना सो तुका आमी हेजेर वॉर्निंग लेटर दिवं शकता. आनी अशें जाल्लें आसा की फोर्सफुली तेंच्यांनी वॉर्निंग लेटरां बीन सायन करून घेतल्या नाल्यार सांगता ती पोस्टान धाडटा. सो आमकां दिसता की हे आमकां सामकें हें आसा जॉब सेक्युअर नात आमचो ह्या जाग्यार आनी तेका लागून आमकां हो भंय पडलो म्हणून आमी आयज भायर येयले. आतां पासून आमकां रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी की तुमी भितर या भितर सॉल्व करुया. पूण भितर आमी जेन्ना वयता पळय तेन्ना ते अशेंच सांगता करता करता म्हणून फुडें काय करिना आनी एकट्या भुरग्याक फुडें आपूण टार्गेट करता. सो हेजेर आतां सोल्युशन कितें काडपाचें आनी कितें ना ते डायलॉगाक आमी भायर रावल्ले की ते भायर येतले आमी डिसिजन कितें घेतले कित्याक आमी भितर वचत जाल्यार आमकां थंयसर गॅदरींग करपाक मेळना ती एअरपोर्टाची प्रिमायसीस जाता. सो तेका लागून आमी भायर रावल्या. पूण ते आतां कोण भायर येवपाक रेडी ना आनी काय सांगिना. ते आतां टायम मागता आमकां इतलो टायम दी तितलो टायम दी. सो आमकां दिसना की आमी आतां परत हे अशें सांगता आनी हेंचें आयकून रावपाचें कित्याक फाल्यां आमचोय जॉब वचूं शकता आनी आमकां सेफ करपाक फुडें तसो कोण येवचो ना मागीर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.